गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. चवली कशी आहा? होप सगळी बरी आहा. म्हणून आयज तुमकां एक रेसिपी हाडल्या. केळ्याचे बोंड आसता पळय, केळ्याचे बोंड तेगी रेसिपी हाडल्या. तेगी रेसिपी म्हाका कोणा करपा मामी कोत्ता ती. सो तेका सांगलें तूं कर, ती आयज कोत्ताली. सो तेका म्हणलें तूं कोत जाल्यार शेअर कर म्हणल्यार रेसिपी कशी कितें तें. सो तेन शेअर केल्या, तेन दाखयल्या. सो बोंडाची रेसिपी तुमी ट्राय करून चोया कशी कितें तुमकां लायक जाता ती. ओके, सो तेगे हें कोत्ता, स्टार्ट कोत्ता. सगळी तुमी कशी आहा? तुमी देव बरोच दीस दिवं. आनी आयज हांव तुमकां बोंडाची भाजी करून शिकयता कशी करता ती. कितें कितें घालता तितलें तुमकां हांव दाखयता. बोंडाची भाजी हांव करून तुमकां दाखयता. तुमी मागीर करून पळया आनी कशी जाली ती मागीर म्हाका सांगा तुमी. हें बोंड, मागीर ही नाल्लाची सोय ती लागता. मागीर लसूण, एक मॅगी घालपाचो आनी इल्लो मिरसांग पिठो घालपाचो, इल्लो हळदीचो पिठो घालपाचो, इल्लें जिरें आनी 4 कांदे. हांव 4 कांदे घालता कित्याक धाकटें बोंड आहा. तुमकां बोंडाक घालता आमी, मागीर धाकटें बोंड तें म्हाजें म्हणून हांव 4 कांदे घालता. आनी इल्लें जिरें आनी इल्लें हळद आनी एक मॅगी आनी इल्लो मिरसांग पिठो आनी नाल्ल, इल्लो सोय, नाल्लाची सोय ती घालून ती भाजी करता. घालपाची म्हणजे 2 बोय घालपाची. तुमकां व्हडलें बोंड आहा जाल्यार 4 बोय घालपाच्यो. आनी कशी तुमी करून पळया कशी लागता ती भाजी आनी मागीर म्हाका सांगा. बोंडाची भाजी करता ती आतां तुमकां दाखयता हांव कशी कांतता ती. पयलें उदक घाला हांडयेन आनी मागीर मीठ घाला तितून. आनी आतां हें बोंड कांततलें हांव तेजी सगळी आनी उदकान घालून दवरतलें मरपाक. म्हणजे तीक सारको उदकांतल्या मिठांतल्यान येता तो आनी उपरांत मागीर तें भाजी करता. एक 2 मिनटां दवरल्यार पुरो, चड वरान दवरूंक नाका. घासून मागीर तें सगळें फोंड मारल्या उपरांत ती फोंडान घालून चाळीत रावपाक जाय आनी ताका उदक येयना. तेजेरूच उबेरूच ती शिजोवपाची. अशें सोलपाचें आनी तेजी भितरली केळीं काडपाची सगळीं. केळीं काडपाची, सगळीं केळीं काडपाची आनी भितर दोळें आसता तें घालपाचें. सोलून घेवपाचें. येस ये बाबा. सगळें हें चडलें सगळें सोलपाचें अशें. ओके, हें सोलपाचें अशें आनी दोळें आहा न्हू, हें दोळें आहा तें घालपाचें. सगळें धाकटें दोळें सारकें दोळें आहा तें कातरपाचें. बारीक करपाचें. हें कातरपाचें. हें कातरपाचें. मिठाच्या उदकान घालपाचें. मिठाच्या उदकान घालून दवरपाचें. केळीं पयलें बोंड हें कातरलां हांवें दोळें आनी पळय आतां हें कातरता केळीं. आनी मिठान मागीर घालपाचें उदकान.
उडूंक जाय तेजे दीक वचपाक जाय मातसो पियाव बियाव कोण जावसर मातशें उदकान दवरूंक जाय अशी बारीक कातरूंक जाय म्हणजे फोण्णान घालूंक जाय कांदो कातता तो हीच घालूंक जाय मागीर फोण्णान आतां लसूण घालपाची लसूण कातिल्ल्यान न्हू ती घालपाची फोण्णान घालली लसूण घाल्या उपरांत मातशें चावपाचें तांबडी जावपाक मातशें आतां लसूण घालें तेलान लसूण घाल्या उपरांत करीपात घालपाची करीपात घाली मातशें चावून घेवपाचें चावून घेतल्या उपरांत कांदो कातरून घेतला पळय सारके चॉप्स करून कांद्याचो एक बोल 4 कांदे आनी ते घाले ते घाले चावपाचें मातसो ब्रावन जावचो आनी कांदो सुबेज घालता तितली भाजी बरी जाता एका फकत कांदो लसूण करीपात सुबेज जाय तुजें बोंड कितलें आहा 2 आहा त्या प्रमाण ते कांदे घालपाचे हांवें एक बोंडाक 4 कांदे घाले आनी लसणीचे 2 बळी अशी बारीक मागीर लसूण मोठी न्ही आतां हें जालें उडयता जिरे उपरांत घाल्या उपरांत मातशें चावता आतां हळदीचो काडला न्हू तो घालता तो घाल्या उपरांत मिरसांगो पिठो चड तीख जाय जाल्यार मातसो सुबेज घाला हांवें एकूच इस्पून घाला तें मिरसांग पिठो कित्याक तें मातशें काश्मीर मातशें हें आसता न्हू आतां मॅगी घालता तुमकां जाय जाल्यार 2 घालूंक जाता हांवें एकूच मॅगी घाला आनी आतां ती येवन घालपाची आनी आतां तें सगळें घाल्या उपरांत घोणचें बोंड घाल्या उपरांत आतां हें करपाचें तें बोंड वयल्यान तें सोलपाचें तांबडें आहा तें थोडें काडपाचें आनी तें भितरलें सगळें बोंड भाजयेक घालपाचें आनी आतां तें घाल्या उपरांत ताली मारून दवरपाचें तेजें स्लो ती उजत जातली उदक येयना तें उदक घालपाचें ना उदक घालपाचें ना आतां कांयच ना तेका आतां ताली मारता आनी दवरता आनी मागीर आनी मारून दवरले ताली मारलेली न्हय आतां मातशें रावन आनीक मातशें चावता आनी आतां ती ही नाल्लाची सोय घालता आतां तुमकां कितली जाय त्या प्रमाणे तुमी घालपाचें आनी अर्द्यावरान मागीर मातशें रावन उबेन परत तें चावपाचें
मागीर कशें लागलां तें मागीर म्हाका सांगा. सो बोंडाची भाजी रेडी हा. दवरलेली गॅसीर दवरल्या उपरांत 5-6 मिनटांनी चावपाक जाय ती आनी चावल्या उपरांत मागीर तेजो दीग मोत्ता. दीग मारल्या उपरांत मागीर भाजी रेडी जाली आनी तेल कितें तेलानूच ती टेस्ट येता आनी तेल घालना जाल्यार ते उदकान शिजयल्यार तो टेस्ट येवपाचो ना. आतां भाजी हांवें दाखयल्या ती भाजी बोंडाची तुमी करा आनी खावन मागीर कशी लागली कितें ती म्हाका मागीर सांगा. फॅमिली कडेन सगळ्यांक मातशी शेअर करा सगळ्या फॅमिली कडेन. सो तेगे बोंडा रेसिपी तुमकां कशी लागली चोयल तुमी सगळे तुमकां कशी लागली कितें डावट हा बी जाल्यार कमेंटांनी विचारा आनी बरी दिसली जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा. आयज आतां जाल्या इवनींग आमी न्हिदलोली आनी आतां उठोल्या आनी मामीगे व्हिडिओ हांवें मॉर्निंग शूट केलोलो आफ्टरनून भाजी केलो तेन बोंडाची आनी ती बरी जालोली सारकी म्हाका जाल्यार आमकां लायक बोंडा भाजी आमगे बोंडा भाजी कोत्ताय घरानू केंपे जाता न्हू केली तेगे मागीर ते उमको टायम जालो उपरांत तेगे बोंड काडून आमी तेगे भाजी कोत्ताय आनी अशें देन हा. आनी सगळ्यांक सांगो सोदता तुमकां मामीगे रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक शेअर कमेंट करून सांगाय म्हाका प्लस तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा. आनी एक सांगो सोदतालें दोदोला रेसिपी न्हू हांव हाडटलें दोदोल हाडटो मागीर रोया केक आमगेली भात क्रिसमसाची कितें आहा न्हू तें हाडटलें रेसिपीज हांव सगल्यो डिशीजाचे रेसिपीज हाडटलें फकत न्हू न्हू आमी मातशी रावले टायम एक वीक आहा म्हळ्यार क्रिसमसा सगळे रेसिपी कोत्तली आमी स्टार्ट कोत्तली करपाक. आतां करीत जाल्यार चड बेगीन कशें जाता न्हू क्रिसमसाचे सगळे करीत जाल्यार डिशीज मागीर ते चड बेगीनूय जातलें आनी म्हाका मागीर चिचोण्या वचपा जाय न्हू सो चिचोण्या वचपा प्लॅन केलोलें आहा. आतां हाल परवां बी आमी चिचोण वयतली आनी चिचोण गेल्या उपरांत मागीर आयज एक डीश केली हाल एक डीश केली तशें ना आमकां न्हू ते कंटिन्युअस कोत्ता हांव मागीर सगलें आतां रिक्वेस्ट रेसिपी जालो तें कंटिन्युअस हाडल्या रेसिपी तुमकां कोहली रिक्वेस्ट रेसिपी आहा सो म्हाका ते कंटिन्युअस करून जाय. आयज एक केलें हाल एक केलें तशें नाका म्हाका कंटिन्युअस आयज केलें हाल केलें परव केलें एक एक डीश मागीर एक लायनीन घालूं मेळटा प्लस मागीर मोबायलाचो हें जाता मागीर प्रॉब्लम जाता हें बोल्लो आहा तेगे सगलें ताका लागून हांव सगळें ते लायनीन हाडटलें बिफोर क्रिसमस एक वीक आहा म्हळ्यार 20 तारीखसून हांव कॉमेस हें कोत्तलें 18 सावन कॉमेस कोत्तलें दोदोलाचें 18, 19, 20, 21 अशें क्रिसमसाचे पयलीं हांव तुमकां सगळे रेसिपी हाडटलें. प्लस ते गोश्यांची रेसिपी जाय न्हू ती बी हाडटलें तुमकां गोश्यांची रेसिपी आनी ती बी हांवें सांगिल्ल्या म्हाका करून शूट करून जाय म्हणून ती म्हाका कोणा ती सो ते हांवें मामी सांगिल्ल्या कर म्हणून मामी नाजाल्यार मादर इन लॉक सांगलोली हांवें ते कर म्हूण सांगलोली तर ते थोडे रेसिपी ते कोणसून करतले क्रिसमसाचे आनी थोड्यो रेसिपीज मामी कोण डॅडी कोण करून घेतले सो दोगांयकूय इक्वली करून घेतले तर तेंकांय तेकूय बरें दिसता न्हू मागीर ते कडेनसून कितें करून घेयला कित्याक हाडल्यार सांगता ती म्हाका कितें रांदून दाखोवपा जाय बी काय म्हणाल वयर रांदून दाखोवपा जाय हांव येतो मागीर तुमी मागीर तुगे व्हिडिओ करतलें म्हणून तेकूय मातशी व्हिडिओचेर हाडटो न्हू नाजाल्यार एशीचेच व्हिडिओज जाताय न्हू आमगेले तेका लागून आनी वचो देना आतां उठल न्हू तो सो न्ही तो न्हिदेचो आहा आजून पुटींग कार्टून सो तेका सद्या कार्टून लावन बसयलोलो नाजाल्यार न्हू तो टॉयजान शेवता न्हू तेका भिता मातशें सितीदान रावता तेका तेका बारीक ते वेजिटेबल्स हाडल्यार न्हू धाकटे मागीर चुकोन तोंडान बी गायले जाल्यार तेका लागून आनी बुक्स न्हू तेका दिलेले बुक्स कलर करूं हातून कोणान आपले भाशेन कोता बुक्सांचेर कितें शेवता आपले भाशेन मग तेजे फुडें बसोन रावताय आमी म्हळ्यार तोंडान बी कितें घालीत जाल्यार बाय मिस्टेकीन सांगो जायना न्हू तेका लागून मोबायलार हांव शूट कोत तेन्ना हाकेन घेवन बसता आनी सद्या मामी ना मामी भायर सरलो आहा आनी डॅडी मिस्टेक घेवन गेला तेका लागून आनी सो तेंगे रेसिपीज हांव हाडटलें सगल्यो आनी घरा कडेन अशें आसता फिश कशें केस बी अशें बुताडके कशें सो म्हाका इग्नोर करा फिश कशें आहा म्हणून ओके. दोग जाण मागीर हें चोयता व्हिडियोज पळय सबस्क्रायब करूं ना अजून प्लीज सबस्क्रायब करा न्हू मागीर बी बेगीन वाडोया न्हू सगलें
चॅनलाचेर सबस्क्रायबर टोटल आहा तो बेगिना वाडोया न्हू. जे 1K सबस्क्रायबर न्हू जालो तेन्ना केक कातुरलोली हांवें, पूण मोबायलाक कितें इशू जालो म्हणून आमगे सायबीनी दिसा केक हाडलोली आनी दिसा इशू जालो मग केक कातरून मागीर फायदो ना जालो. केक मागीर हें जाली विडियोरूच ना म्हाका कडेन 1Kचो. पूण आतां 2K जाय जाल्यार शुअर हांव केक कातुतलें आनी तेगे विडियो हांवें पाटी हांव दुसरी मोबायलार शूट करता तेन्ना प्रॉपरली तेगे विडियोज काडून पयलीं पेन ड्रायवार बी घालून दितलो मागीर तुमकां दाखयता. सो बेगिना मागीर 200-2000 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट करा. ओके आनी थँक्यू सो मच. आनी तुका मम्मी बोंडाची रेसिपी कशी लागली ती म्हाका सांगा. आनी हांव रेसिपी कितें करता आनी आमगे कितें रांदीत न्हू तें शूट करता तेंकडे. आमी म्हणटा कितें रांदीत न्हू तूं शेअर करुया न्हू आमी तुमगे रेसिपी कोणा जाल्यार तेंका कळोवन दी न्हू रेसिपी तेंकां शिक दिया न्हू रांदून दी तेंकां आनी हांव दी करून. तेका लागून आमी घरान कितें रांदता न्हू तेजी रेसिपी शूट करता प्लस तुमगे रिक्वेस्ट आसताय पळय ते रेसिपीज हाडटले. ओके आनी ह्या दिसान खूंय भोंवपा वचो ना सांजचे खंय त्या वचपा आहलोली खूंय वचो ना घरा कडेन हा पणजेचें फेस्त जालां पणजेच्या फेस्ता भायर आमी वचो ना मूड नासना कितें करपा बी. शूट बी हांव करता एडिटींग बी बसून करता पूण भायर खंय वचपा न्हू मन येयना म्हागेलें सारकें मूड ऑफ जाता सारकें अशें कोणें कितें म्हणलें आनी तेका लागून खूंय आज भायर सरोना आनी डायरेक्ट चिंचोण वयतली. आज म्हाज्या हाकेनसून गेला आनी दार ओपन केला बॅक कॅमेरान दाखयता आनी गेट ओपन आहा न्हू तेका लागून गेटी हांव हिडी घालूनच वता. तें कितें जालां अशी भायर वचना तो सकाळचो थिंग भुरगीं खेळटाय न्हू ते भुरग्यां बराबर वचूं सोदता खेळपा पूण धाकटो आहा न्हू म्हणल्यार तेका लाग थिंग कोदेल घालून डॅडी भोंवलो तेका घेवन भायल्यान दाखोवपा. सो आतां तो डॅडी तेका घेवन गेलो म्हण तेका भितर हाडलो. कम इनसायड दाखयता मागे मेमरी. हांव मे बी 5थाक आहलोलें 5थाक आल्यार पणजे फेरयेक गेलोलें आनी डॅडीन म्हाका न्हू पयशे दिलोले. तेणी मामी म्हाका पयशे दिलो म्हाका मामीन दिलो डॅडीन दिले फेरयेक कितें जाय तें घे आनी हो न्हू तेन्ना टेरी आतां तो हें जाला तेगे तें फुटलो खूब वर्सां जालें न्हू तेका तेगे शिवण बी सुंटलो आयज मामीन तेका काडलो शिवपाक. सो हो पणजे सावन हांवें घेयलोलो म्हाका टेरी बेर. हो फर्स्ट मागे टेरी सॉफ्ट असो म्हाका टीप पयशे मेळटाय न्हू भुरग्यांक फेरये वयता तेन्ना कितेंय घे तुमकां कितें दिसलें बरें अशें तशें म्हण हो घेयलोलो आनी आजून तो बरो आहा तेगे न्हू हिंगा मातशें शिवण सुटोल्या ते सायडीन बी बरो आहा सगळे पोंच्यान बी बरो आहा मात शिवण सुटलो आहा ती हांव कोतो सारकें. आनी हो डॅडी येता मिस्टीक घेवन दाखयता तुमकां. हो डॅडी येता मिस्टीक घेवन मिस्टीक गेलो भोंवपा भायल्यान. बाबा सी मिस्टीक केम आनी तो आपल्या टॉयज घेवन खेळटा. मिस्टीक काम या मिस्टू मिस्टू काम या मिस्टू मिस्टीक केम कम कम रनिंग कम मिस्टीक कमिंग कम Mistu, where you went to go? Don't touch Mistu. Biting. वयताय फायटींग म्हणून आतां तांकां चिमडी काडटा सांगो जायना न्हू म्हणल्यार तेका कोणा तेंका वचून असो बसको मारता मग तेका आजून कोणा न्हू धाकटो आहा न्हू तो आनी तेणी म्हाका झूप करून दवरलें जाल्यारूच आमकां भिरांत दिसता तेका लागून तेका फायटींग पयलीं भिवयता सायडी काडटा. सो व्हिडिओ हिंगा काबार करता. तुमकां कितें ह्या व्हिडिओन बरो दिसलें जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा म्हाका आनी डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब. टील देन बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग.